हय बा सकाळ दुखून अंगर शिवण शिवण पूर जाले आणि 2 चील शिवेन तनी बंद करता. कोण आयला बा? हा आयली आयली. बागिल कडच्या कितले वेळ गो. हाव अंगल शिवेंत बसील म्हणता. उठून येऊचे चिक्की वेळ जाले. हा ना मन कोपलर कशी तुम्ही? हा असो असो बैसा ती. जाऊ नका एक 5 मिनिट लेट जाऊच्या पुराडना नव्हे. तू केदना उंगल शिवनच्या सूर केल की तेदन दुखून हिंची गोल्ड पळे. हांव घरा येवचे टाइम तुका गोतस ರಂದಪ್ಪನಿ ಹೂಣ್ಕೊಂಡವರ್ का म्हण कळनवे तुका. बुकेंत येवन असले री राखून बस का हांगा मिगेल ग्रा चारू. तश कसले उलयतात तुम्ही? आते कसन की देवाल दयेंतू एक व्हड ऑर्डर मेळ्ळा. हांव चंद कोण शिवून दिला री आनी कोणाक पुणी खुश जाल्या री तांणी म्हाका ऑर्डर दितात नवे. अशींच एकले दुखून एकलेक सुद्दी गेल्या री म्हाका मस्त ऑर्डर मेळता नवे. आमगेल परिस्थिती सुदारसीत नव म्हणटा. एक चूर ताळमे वयसिल्या रे आमकां नवे चांग. तुम्ही कसले कश करतात म्हणून कळना आबा. सक्कड घरांतू बामून बायलेक मस्त सपोर्ट करता. म्हाका मात्र तुम्ही एक चुरू सपोर्ट करना ती. हा 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 त्या खंचकी फरकट चोळे पिसंतू बॅग शिवेल कुडले ही व्हडली टैलर दत्त खंय. हिक सोदूंक जन येवन ऑर्डर दितात खंय. सोपोन पडोवचें काही लिमिट आस का गो. तू काही काम ना. तुका ऑर्डर दिल ते साधनाक काही काम ना. दोगांक काही बुद्धी ना फस्टाक सांगका म्हणल्यार. हा वस वस. हो साधनक्का ये ती बॅग शिवेंत आसिले तितले भितर हन्नी आयली ती. आणि थोडे शिवनचे आसा. आनी एक 4-5 दीस भितर ही खंडीत पूर्ती बॅग कोण दिता साधनक्का. ये ती बैसा ती. हांव एकली कसे की उलयच्या कसे की उलयत आसा. ये साधनक्का बैसा ती. इतें साधनाका ये बैसती. ತುಳಸಿ ಹಾವ ಫಂಕ್ಷನಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೆ ಕೈಲ್ ಗೋ ತುಮको पूरा अंगेलगारा फंक्शनक इनवाइट करो कईल गो सैबिनी तुगल बैग हरचक नहीं ते होगूर दी व्हाट्सएप पर तो फोटो पेटेल नवे भारी चंदस गो पूरा नमनेचे शिवे इदायत्वे मक्कंतू खंची सेलेक्ट करका खंची सोडका म्हणू कळणी गो पुरा नमनेचे शिवे एक लंक एक नमने दिवी येत काय तोंदर ना तुगल टॅलेंट अशी दाखयतस नवे भारी खुशी दल गो शिवण दी ते. आणि तुम्ही सगळ्यांनीची आमगेल घरा फंक्शन आहे येऊ का तुळशीदासा तू काही सांगतस मिस करू ना. त्या दिस कशी अंगड बंद असता आणि कसने नेवन सांगचना येऊ का इथे. हो आम्ही सगळे खंडित येतात साधनक्का बैसती. एक गोटो चाकी कापिकी पिवियत बैसती. त्या पुरा कसने नाकरे तुळशीदासा. आता सकाळ दुखून सुमार घरांतू कापी चा दूध कशायो हे ते म्हणू खावनू पिवनू पुरपूर जाऊन गेला. आता नी घरा वचून वंगचे काम की गोतनारे त्यानं मंदल्ला. अनेक पंता तुमगेल घराक जाऊनाक म्हणू येत दैत्वे. आता म्हाका सोड रे बेजार कोण घे नका. यो गो तुळशी हळद कुंकुम घे. हा आईली साधनक्का एक होंटी हडता. असं गो मारायती अनेक पण हांव तुमगेल घरा येत नवे त्यातनं कसकसन कोरका म्हणस की ते पुरा करी. आता हळद कुंकुम घे हांव आनी येता इथे बैसनी म्हण बेजार कोण घे नका ती. आनी के सुमार घरा वचका तुमको गोतच नवे हंका अंगडी सोणू त्या काड्याकडे वच्चे दायना. माय मावांक खंय वच्चे दायना पुरा कडे हांवच धांवन केळका बेजार कोण घे नका ती. यो गो तुळशी. दायत साधनक्का तुम्ही इतलं सांगल मागिरी हांव आनी वत्ता करचे सामने जाल्यार अनेक पंता खंडीत आमगेल घरा येऊ का तुम्ही येवन आरामार बसका कळनवे. दायत को मारायती अनेक पंत खंडीत येता. आता म्हाका तुमची सट्ट जाल्या गो. तू पयर शिवून दिल पळय चोळी भारी लायकतात गो. मिगेल बहिणीक फ्रेंड्सांक पुरा फोटो काण पेटयले तांकां भारी खुशी जाले. आणि सद्यान तुका मस्त ऑर्डर मेळचंतू गॅरंटी पळे. हांव आनी येता इथे. हां दायत साधनक्का तुमकां तितलें कळटा की ना. तुम्ही आतां उलयलेले त्या साधनक्कान आयकल्यार कसन ग ती पळय ती उलयतना चिकी पळून उलोवका म्हूण कळनवे.
हांव उलयल कसने साधनक्का कायकनी ऐकलेल दल्दरी तितले कुशेर उलयता सिल्वे कसने ऐकनी त्यापर तू ಮತ್ತೆ घालगिनक्का आता ते कसन रंदपसकी ते हून कोरनो मक वाडी अयो देवा आता हांव कसं करचें खंय दुखून हाडचें हांवें तो पळयलेरी मिगेल गळेरी बसील म्हणके करता गळ चिरडून घालता की म्हण दिसता त्या नमने जीव खतस कसं करचें बा आता इतें जेवण रेडी जालें येयती देवा हे कष्ट दुखून म्हाका वग्गी पार कर देवा तो खंय पुणी घरा आयलेरी मिगेल अवस्थ कसने मिगेल मान मर्यादा अयो देवा तशें कोरनाक देवा म्हाका एक पण हे कष्ट दुखून पार करी इतें हातपाय धुवन आयलीं तुवें तुमी हे कसने इतला पेल्लरी उरलेनात न्हू अयो कसन आलोचन करून बसलीं ती इतें कसन आलोचन करून बसलीं ती जोर भूक लागत म्हणून इतले वेळ बॉम्ब मारलीं ती आतां वाटच्याक तयारी करतना अशी बसलीं मो कसन जालें तुमकां कसन जालां आजी तावळ दुखून पळयतास एक नमने विचित्र करतास ती इतले वेळू भूक लागता म्हणलीं ती म्हाका कितले सवलीं ती आतां पळयल्यारी बेजारारी कसन की आलोचन करून बसलीं ती कसन जालां तुमकां कसने कष्ट असल्यारी मिगेला सांगून घे ती कष्ट गिष्ट कसने ना गो हात बोन सांभाळ मिळता गम्मत जेवण खाण कोण हांव आराम रस कष्ट गिष्ट कसने ना म्हाका तुगेले कर चड जाला हां हांव करकर केला काय हांव तुमकां कसन करकर केला तुमकां खाणाक की जेवणाक की हांव कसने तंद्र करनी घरान कसन आस की तें कोण वाडटा टायम म्हाका कोण वाडटा बा आनी म्हाका हें देवका तें देवका म्हण निमगूच हांव सोडूं सुमार म्हयनो जाले आतां हांव शिवेंत आसा म्हाका कसन जाय की घरा हाडटा घरा कसनेची सामान देवका जाल्यार तुमकां कांय राखून बेसना घेवन येता आनी हांव तुमकां कसन करकर केला तुमगेल मनांत कसन की आस तें कसं म्हूण सांगती अशी कोप्पून गलाटकोन केल्यारी न्हू तच घरान करकर जाता कसने आसल्यारी येद्रा सांगून सोडका तुम्ही अशी पर मनान दवन घेवन जिद्द साधसू नका ती सूर केल्वे तुगेले पिरपिरी सुरेरी मात ती बार हाण जावन गेला आनी तूं इतले कर कोरनाका तेका संकीची हून केला खंय नवें वाडी जेवता एक मुष्टी जेवन न्हिदत हांव चड उरलो नाका मिगेल कर म्हाका जाल्या हिगेल ताजे मदेन तूं अय्यो देवा कसन जालें तुमकां अशें कसले करतास ती कितले पण सांग गो तुका न्हू तच वाडत की ना हांव तशी वचून न्हिदो का हा वाडता सुरवेरी हातपाय तोंड धुवन येती उठक खंय येस गो पुट्टक्का तवळी जो निदल्या ती निदलेल निमित्ती हांव अंगल शिवंच्याक बसिली येती जेवण को निदल आसय कसले की तुम्ही वरे पुट्टक्कल म्हणकेची कर्कशी धरली ती एक न्हीद कळल्यारी सकाळ म्हणटन समजता येती